नमस्कार. येवकार तुमकां सद्या जिल्हा पंचायतीच्यो निवडणुको लागीं पाविल्ल्यो आसा आनी आमी अशा वेळार चिंतले अशा एका मनशाक घेवन येवचे जे सद्या उत्तर गोंय जिल्हा पंचायतीचे अध्यक्ष आसा. तांच्या हातान पुराय पावर आसा. सो अशे मनशाक आमी घेवन आयिल्ले आसा जेंकां विचारतले की जिल्हा पंचायत मेंबर जावन कितें फायदो आसता काय फक्त ते एक डेकोरेटीव पोस्ट आनी बाकीचे गजाली विशीं आमचे बरोबर आसा दाकू मडकयकर. येवकार तुमकां सर. नमस्कार. अध्यक्ष जिल्हा पंचायत उत्तर गोवा जिल्हा पंचायत अध्यक्ष तिसरे अध्यक्ष 5 वर्सां चौथं ऑन एवरेज म्हणजे संगीत खुर्ची सगळे एकाच पक्षाचे ते एकाच पक्षाचे हें अशें कितें तें पयलीं सांगा म्हाका. ना ते एक म्हटल्यार पार्टी ठरयता त्या प्रमाणे आमी उत्तर गोवा जिल्हा पंचायतींतल्यान कांय ना म्हटल्यार मेजॉरिटीन 90% म्हणजे 4 मेंबर दवरले. बाकीचे आमी सगळे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते आनी पक्षाचे निवडून येयल्ले सगळे ZP मेंबर. पक्षान बाबा आपल्या एकूण राजकीय हें पळोवन ते भाशेन कोणाक पयलें करप मागीर करप अशें. हें कित्याक काय म्हणून अध्यक्षपदान अशें आसा कितें की म्हाका दी फाल्यां तुका दी अशें करता. ना एक कशें आसा पार्टीचो सिनियर कार्यकर्तो किंवा पार्टीक जसो सगळे कडेन हें करून घेवपाक मेळटा असो काही विचार करून पक्षान त्या वेळाचेर राजकीय विचार सगळो करून पळय फर्स्ट टायम कार्तिक कुडणेकराक केलो. कार्तिक कुडणेकराक केले उपरांत कार्तिक कुडणेकराक 1 वर्साचें दिल्लें. त्या प्रमाणे कार्तिक पार्टीच्या उतराक मान दिवन एक दीस फाटी फुडें करनासतना कार्तिक कुडणेकर सकयल देंवलो. तेज्या उपरांत मागीर दिसतालें म्हाकाय दिसतालें नंबर दुसरो आसतलो काय म्हणून. तरी सुद्दां पक्षाचो विचार पक्षान जे भशेन आमकां सगळे गोश्टींनी हें केला त्या प्रमाणे पक्ष जो निर्णय दिता तो आमकां मान्य आसा अशें समजूनच त्या वेळाचेर सिद्धेश श्रीपाद नायक तेजी अध्यक्ष पदार तेजी निवड केली आनी आमी सगळे मेंबर हरशीं सुद्दां कशें आसा सगळे अध्यक्ष कोणीय जालो सुद्दां जाल्यार ताका सपोर्ट करून सगळें बरे भशेनूच चलता. पण मागीर परत थोडो टायम गेलो. काय आमची इच्छा आसली की लोकसभे पयलीं सिद्धेशाक देवन दुसरो कोणीय करतलो काय म्हणून. पण जावना तें पार्टीचे थोडे आसले. मागीर इलेक्शन जावन सद्या आनी कोणा एकात एक केल्या उपरांत मतभेद जावपा नाका किंवा कोणा मेंबराक वायट दिसपा नाका म्हणून ते कंटिन्यू केले पार्टीन. आनीक लोकसभा इलेक्शन जाल्या उपरांत परत तिसरो केलो म्हणजे शंकर चोडणकर हे भारतीय जनता पार्टीचे सिनियर कार्यकर्ते आसले आनी वयस्कर आमचे मदीं आसले. तो सेकंड टायम येयल्लो ताका पार्टीन केलो. पण तेज्या बरोबर हांवें तशें व्हडलें कांय हें करूं ना म्हणजे म्हाकाच करपाक जाय असो हट्टी ना आनी कांय अशें ना. पक्षाचेर विश्वास दवरून मान्य करून आमी सगळे एक काय ना म्हटल्यार तांकांय 9 म्हयने सुमार मेळ्ळे. 9 म्हयन्याचे कारकिर्दीन आमी सगळ्यांनी सपोर्ट करून इवन म्हाका तेणी चड विश्वासान घेवन आनी म्हाज्या बरें एक हें दवरून की पार्टीनी प्रत्येक फावट करता आसतना पार्टीन म्हाकाय विश्वासान घेतला की समजून दिला की बाबा अशें आसा म्हणून तूं मातसो हें राव. आनी त्या प्रमाणे शंकराक 9 म्हयने दिले. शंकराचे कारकिर्दीनय कामां खूब जालीं आनी शेवटी लास्ट म्हाका एक संदी दिवपाक जाय म्हणून शंकराक रिजायन जावन शंकर म्हाका संदी दिली. अशें हें तुमी जर आतां इतले पार्टीन संदी दिवपा खातीर मिनिस्टरांकूय तशें केल्यार बरें जातलेशें दिसना तुमकां. प्रत्येक आतां 5 वर्सां एकूच मिनिस्टर गरज ना. एक हे 11चो सेट आतां रिप्लेस करप 22 सद्या 33 आसा 3 वर्सांनी प्रत्येकाक मेळटले मिनिस्टरशीप अशें दिसना तुमकां. तो कोणाक मिनिस्ट्री दिवप ना दिवप हो मुख्यमंत्र्याचो विशय आसा. तो मुख्यमंत्र्याचो रायट आसा अधिकार आसा. आमी एका पक्षांतले कार्यकर्ते आसले कारणान हो आमचो आमी काय त्या लेवलाचे ना. आमचे प्रदेशाध्यक्ष सुद्दां म्हणटा की म्हाका याद येता सदानंद भाई तनवडे हे म्हणटाले पळय जिल्हा पंचायत पासून आमी लोकल स्टेट पक्षाध्यक्ष म्हणजे सकयले राज्य
हेजेर विचार करूं शकता. पूण असेंब्लीची टिकेटी आसता त्यो सदांच वयल्या लेवलाक आसता आनी वयर तेजो विचार करता. म्हणूनच हांव म्हणटा जें कितें जालां तें सकयल विचारपूर्वकूच पार्टीन केल्लें आसा. बिकॉज ही आयडिया म्हाका कोणी तरी सांगली की सांगा म्हणून ते मिनिस्टरांकूय अशें जर दिल्यार सगळ्यांक चान्स पडटलो म्हणून. एनिवे म्हाका एक सांगा, पण आतां कंटिन्युटी म्हणून एक आसता. आतां एक चेअरमॅन म्हणून तुमी एक पदभार सांबाळटा आनी तुमी चिंततना आसतना फक्त एका वर्साची चिंतूं शकना, तुमी एक 5 वर्साचें प्लॅनिंग करता आनी तुमकां खबर आसा तुमचें विजन कितें आसा एंटायर हेज्या खातीर, डिस्ट्रिक्टा खातीर, बिकॉज नॉर्थ तुमच्या अंडर येता. तेन्ना तुमकां रियलायज जाता अरे देवा आतां वर्स सोंपलें. मागीर दुसरो चेअरमॅन येता, तेजें विजन सेपरेट आसा. तिसरो चेअरमॅन येता, चवथो चेअरमॅन येता. हें सगळें जिल्ला पंचायत हें जायना, अफेक्ट जायना. एकूण कशें आसा, आमकां फंड्स प्रोविजन आसता आनी फंड्स प्रोविजन आसल्या उपरांत प्रत्येक मेंबराक आमी एक फंड्स जसो आमकां ट्रान्सफर जालो त्या फंड्सा प्रमाणे आमी एक जनरल बॉडी मिटिंगेक ठरयता बाबा प्रत्येक मेंबराक अमकें अमकें काम घेवंक मेळटलें, अमकें मटेरियलाक अमकें प्रपोजलां दिवपा जाय. हें ठरलां त्या प्रमाणे सगळें मागीर आमी इनवॉल्व करता. मागीर ते जनरल बॉडीक किंवा स्टँडींग कमिटी मिटिंगेक आमी ठरयता बाबा इतकी प्रपोजल आसा, इतकी पास करपा जाय, एका इतकें मटेरियल दिवपा जाय. तें सगळें आमी कोटेशन तें सगळें करून स्क्रुटिनी करून सगळें आमी तें हें करता. तेतून नवो जाता तेजें आपूण वेगळेपण म्हणजे कितें तरी आनी एक्स्ट्रा प्रयत्न करप, तशें एक्स्ट्रा कितें तरी दिवपाक लागून हें करप, हे सगळे प्रयत्न आसता. पण तेका अशें न्हू की बाबा तो तेणी कांय करूं ना हेणी कांय करूं ना असो बी शिकपाक वेळ लागतलो न्ही, थोडो शिकपाक वेळ आसता. पूण म्हाका तूं विचारशी जाल्यार हांव जे आतां आज 15 वर्सां कंप्लीट करता जिल्ला पंचायत म्हणून, जे आदली पेक्षा जरी फंड्स त्या टायमार कमी येतालो पण आज फंड्स आसून सुद्दां आमी सारके वेवस्थीतपणे ते हें दवरलें आसा. ना म्हाजो प्रश्न एक वेगळो आसा, तेजेर येता हांव फंडाचेर. म्हाजें म्हणणें की सपोजिटली आतां तुमी आसा, तुमी समज दाकू मडकयकर डे 1 टू एंड ऑफ दीस टेन्युअर 5 वर्सां रावले एक चेअरमॅन म्हणून, जाल्यार एक स्टेबिलिटी उरता. ते फायद्याक पडनाका म्हणटा हांव. पर्सनल तशें फायद्याक ना, एक पोस्ट आसलो पर्सनल तुमकां न्ही, आय मीन टू से जिल्ला पंचायतीक फायदो, पर्सनलाक म्हणटा. जिल्ला पंचायतीक फायदो म्हणजे कसो आसा पळय, सरकार जें आतां म्हटलें तशें त्या प्रमाणेच आमी सगळें काम करीत आसता. आनी एक हांवें तरी जिल्ला पंचायत इतकी वर्सां आसतना हांवें भरपूर जिल्ला पंचायतीक टायम दिल्लो आसा, खूब मेंबरांकूय टायम दिल्लो आसा आनी वेवस्थीतपणे कामां चालू आसा. कोणूय अध्यक्ष कंटिन्युटी उरली, तो प्रश्न तुमी परत रिफ्रेज करता, तुमी अशें धरना कोणूय अध्यक्ष जाल्यार बरें पडटलें अशें दिसना तुमकां? तशें कांय ना, 5 वर्सां कंटिन्युअस तो तशें कांय ना, म्हाका दिसना तशें. चेंज जाल्यार सुद्दां चलता? ना, चलता चेंज जाल्यार सुद्दां. सो हे फंड्स आसा पळय, आनी पयलीं बोवाळ चलतालो की जिल्ला पंचायतीक फंड्स येना म्हणून, सद्या स्थिती कितें आसा? आज म्हाका दिसता माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आमकां फंड्स ना असो केन्ना म्हणपाचो जावना आनी बरे पैकी ह्या टेन्युअराक फंड्स दिल्लो आसा. सादारण तुमकां सांगपाचें जाल्यार म्हाका दिसता एडमिनिस्ट्रेटीव फंड्स जो आमचे कडेन आसलो तो डायवर्ट डेवलपमेंटान करून सादारण ते 55 ते 60 कोटींची कामां आमकां उत्तर गोवा जिल्ला पंचायतीन करपाक मेळ्ळी. हे सगळें करता आसतना मुख्यमंत्र्यान वेळोवेळी आमकां तशें 60 कोटीची ओवर 5 इयर्स? हय, 5 वर्सां ह्या टेन्युअराक. 60 कोटी ओवर 5 इयर्स म्हणजे तशें पळोवंक वचत जाल्यार चड जालो. कित्याक तें सांगता, इतके वर्सांक जो एडमिनिस्ट्रेटीव फंड्स आसतालो तो लास्ट आमकां इतको फंड्स आमचे कडेन आसा आनी तो जर आमकां युटिलायज करपाक मेळ्ळो डेवलपमेंटान जाल्यार खुबशे डेवलपमेंटाक फायदो जातलो, सरकाराकूय फायदो जातलो. की एडमिनिस्ट्रेटीव फंड्स तसो दवरून इतके पयशे दवरून कांयच फायदो ना. एडमिनिस्ट्रेटीव फंड्स कित्याक आसता, ऑफिस हे सॅलरी बाकीचे सगळे एक्सपेंडिचर करपा लागून तो फंड्स आसता. तो डायवर्शन केल्या उपरांत आमकां डेवलपमेंटाक भरपूर जालो आनी गव्हर्मेंटाच्या तिजोरीचेर आनीक पेज वजन येवना. आनी मुख्यमंत्री आशिल्लो फंड्स कांय ना म्हणल्यार आमचे कडेन तो 30-35 कोटी आसलो. ओके, तो आमी हेतल्यान यूज केलो आनी तेका लागूनच भरपूर कामां जाली. आमचेच टोटल म्हटल्यार तशें आतां 50 ते 60 कोटीची कामां जाली. ही
खुबशीं कामां करपाक मेळ्ळे. हेचो फायदोय बी आमी नवे पद्दतीन केलें काम. जे जिल्हा पंचायत म्हटल्यार कितें करताले, एक ड्रेनेजी बांदता, फुटपाथ बांदता, हेजे पुरे मर्यादीत आसताले. पण ह्या वेळाचेर आमी अशें चिंतून हें केलें की ड्रेनेजी गटारां बिटार म्हणटा तेजेन कमी करून सार्वजनीक कसो यूज जाता. हें आतां एक आमच्या स्कुलांनी भरपूर तरेन काम केलें, डेवलॉपमेंट काम केलें. तांकां स्मार्ट बोर्ड, मागीर प्रोजेक्टर, मागीर सावंड सिस्टम, चेअर्स दिवपाक जाय, अश्यो खुबश्यो गोश्टी तांकां स्कुलांक दिल्यो. तशेंच आमचे कम्युनिटी हॉलां आसता देवस्थानाची, कम्युनिटी हॉलांक काम केलें आमी. खुबशीं कामां भरपूर मोठ्या प्रमाणांत सेडी बिडी बांदल्यो, पेवर्स घातले, अशी खूब बरीं कामां इम्पॉर्टंट केलीं. आनी म्हाका दिसता खास करून शिक्षणीक क्षेत्रांत जे आमी स्कुलांनी लक्ष घातलें ते खूब भुरग्यां पासून किंवा मॅनेजमेंटाकूय तेजो फायदो जालो. आनी ती कामां मॅनेजमेंटूय बरी कुयदाद करता, मेंटेन करता. सो तुमकां 60 कोटी ओवर 5 इयर्स मेळिल्ले आसा. म्हणजे एवरेज पळयत जाल्यार वर्साक तुमकां 12 कोटी मेळटा. 12 कोटी पावता काय म्हणटा तुमकां? सादारण 12 कोटी एस टू बी डिस्ट्रिब्युटेड इन 25 मेंबर्स. हेचे पयलीं खूब कमी मेळटालो, त्या प्रमाणान आतां आमकां ह्या टेन्युअरा भितर खुबशे काम कंपेर केल्यार चड मेळटा, चड मेळ्ळो. पूण तरी पावना. तरी कितें आसा, काम करपाक खूब करपाक जाता, खूब करपाक जाता. आतां म्हाजें तूं उदाहरण घेतलें जाल्यार म्हाजे अजुनूय 10 फायली आनीक करपाच्यो आसा. हांव पळयता फंड्स मेळटाले तेवूय 10 फायली आतां एक म्हयने भितर. काम करतल्याक न्हू जितकें काम करूंक मेळटा तितकें कमी. आमी आमचे भितर एक मेंबर आसा, सदांच येता आनी फायलींक लावन पिरगाता, म्हणजे सारको कर मरे बाबा, कर मरे म्हणटा. पूण त्या मनशाक काम करपाक जाय असो मनीस, गिरीश उस्कयकर सारको मनीस, काम करून येयल्लो मनीस, काम कर मरे म्हणटा. 1-2 फायली सकाळीं सुद्दां येवन गेला, मागीर सांगता काम करतल्याक खूब काम करपाक येता. हांव जितके एवरेज 30 ते 40 लाख रुपया पर मेंबर मेळटा. मेळटात खुबशीं कामां जालीं पर इयर पर मेंबर. खूब, हय खूब कामां. आयज तूं म्हाज्या मतदारसंघान आमकां पयलीं अशें दिसतालें की झेडपीन एक खुर्ची दिल्यो किंवा सावंड सिस्टम दिलें किंवा पेटी तबला दिलें जाल्यार नांव जातालें आनी खुबशे जातले. जशीं जशीं कामां आमी करता तशी तशी लोकांची अपेक्षा वाडल्या. म्हाज्या मतदारसंघान कम्युनिटी हॉल, जे देवस्थानाचे कम्युनिटी हॉल, भायलो मंटप आसता, अशे कितकेच कडेन मंटप जाले. लोकांक 30-30 लाखांची कामां जावपाक लागली आनी लोकांची अपेक्षा वाडपाक लागली. आनी अशे तरेन खूब कामां जाल्लीं आसा. जिल्हा पंचायत सादारण पळयशें जाल्यार आयज मतांनी जरी आमदारा बरोबर आसा, तसोच डेवलॉपमेंटाकूय खूब फुडें पावल्ले आसा. सेमी आमदार जाले तुमी, खुबशे फुडें पावल्ले आसा. इतकेंच आमचें मानधन कमी. मानधन कितलें मेळटा तें सांगा. मानधन आमकां 17,000 रुपया आसता. कितले? 17,000 रुपया. 17,000 रुपया. 17,000 आसा. पण तशें आमचो गाडी घोडो चेअरमॅन जाल्यार गाडी मेळटा दिसता तुमकां. गाडी आसा, तो ड्रायव्हर आसा, तो प्रोटोकॉल आसा आमकां. गाडी ड्रायव्हर ना तशें कांय ना. चेअरमॅनाक कितें 2-3,000 रुपया कितें एक्स्ट्रा आसतले. तुमकां बरें आसपाक जाय. 3,000 रुपया आसतले. पण लोकांची तशी अपेक्षा आसता. जिल्हा पंचायत मेंबर म्हणजे आमदाराचो फाटलो हे. आमदारान जरी 10,000 रुपया डोनेशन दिलें जाल्यार ते झेडपी मेंबरान एक 5 तरी दिवपाक जाय अशी अपेक्षा आसता. आनी जो मेंबर अशे तरेन हें करता ताका न परवडना सारकें झेडपी इलेक्शन बोल्सांतले घालचे पडटा, बोल्सांनी घालचें पडटा. पण म्हाज्या सारक्याक आमी खूब वर्सां पयलीं पासून राजकारणान आसा, सामाजीक क्षेत्रांत काम आसा. म्हाजी याद करतले जाल्यार डॉक्टर काशिनाथ जल्मी हे जेन्ना पयले कुमारजुवान 1984 इलेक्शन रावले तेन्नाचो कार्यकर्तो. हे लोकां मदल्यान रावन आमकां संवय जाल्ली आसा आनी ते संवय प्रमाणे आमी लोकां मदींच आसा. आनी ते खंयच कोणाक दुखपाक जायना किंवा हे जावपा आमचो प्रेस्टीज हे ते सगळें सांबाळपाक लागून लोकां बरोबर सगळे गोश्टी आमी करच्यो पडटा. पयलीं झेडपीचेर उलया, मागीर तुमचे राजकीय कारकिर्दीचेरय येवपाचो आसा म्हाका. पूण सद्या झेडपीचेर उलया. तुमी सांतांद्रे मतदारसंघ सेंट लॉरेन्स हातून तुमचो कॉन्स्टिट्युएन्सी पडटा. बरोबर, सेंट लॉरेन्स. सो यू आर शेअरिंग युअर कॉन्स्टिट्युएन्सी विथ विरेश आनी दीस वन आय थिंक राजेश. ना, म्हाजो सेंट लॉरेन्सान कुमारजुवा मतदारसंघातली कारांबोलीम पंचायत, करमळी पंचायत आसा, राजेश फळदेसाय, हय तेजी ती पंचायत म्हाजो स्वताचो गांव आसा. ती पंचायत सेंट लॉरेन्सान येता. बाकीचे सांतांद्रेच्यो 4 पंचायती, आजोशी मंडोर, नेवराक्षी, गोवावेला, आमदार मदत करता काय ना हे सगळे? आमदाराचे हांव
जे केन्नाय खंय कितें काम करता ते आमदाराक सांगताच आनी खुबश्या कार्यक्रमांक बरे बरे प्रोग्राम केले तेतून आमदाराक हाडून आमदाराची नांवाची प्लेट लावप ताका ताजो मान तें दिवप बरे आमचे दोगांचे बरें रिलेशन आसा तुमच्या मदीं उजो ना 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 तशें कांय ना आमचे भितर तोय म्हाका रिस्पेक्ट दिता हांवूय ताका रिस्पेक्ट दिता आनी कामां बरीं चलता आदलो आमदार फ्रांसीस सिल्वेरा आसा तोय खुबशे कामान बरोबर आसता तेजे कडेन कोण येयले तोय सांगता जिल्ला पंचायतींतल्यान करून घेवया कितें करया अशें म्हणून आनी बरें आसा इवन आमचे रामराव वाघ आसा तेय म्हाज्या वांगडा बरें हें आसा म्हाका तशें सगळे बरे आसा तुमचे हय हांव तशें ते म्हाजो हें ना कित्याक आतां लोकसभेचें इलेक्शन येयलें म्हाज्या पक्षाक लागून काम केलें पूण हांव खंयच कोणाचेर टिका करप वैयक्तीक ना आनीक दुसऱ्या पक्षाचेर व्हडलें ना म्हाज्या पक्षाचें कितें काम आसा हें लोकांक पटोवन दिवप आज हांवें जिल्ला पंचायतीन जें काम केलां तें म्हाज्या पक्षा सरकार पक्षांतल्यान काम केल्लें आसा गव्हर्मेंटांतल्यान भरपूर फंड्स घेवन काम केल्लें आसा तें हांव म्हाज्या सरकाराचे कितें स्किमी आसा सरकाराचें कितें डेवलपमेंट आसा हो लोकां मदीं दवरूनच मतां मागपाचो हें आसा प्रयत्न आसा लोकसभेक मोठ्या प्रमाणान हांवें काम केलें सांतांद्रे मतदारसंघांतल्यान भारतीय जनता पक्षाक इतकी मतां मेळपा फाटलें म्हाज्या जिल्ला पंचायतींतलो खुबसो डेवलपमेंटाचो हें आसा आस्ता पावस मरे टायर धोल्या मरे मुझे भाशे हड्डे जाले इथे टायर चेंज कर मरे योकोहामा टायर एक्सप्रेस सगळे टायर सोल्यूशन एका जाग्यार विथ 5 years अनकंडिशनल वॉरंटी अरे वाह योकोहामा टायर एक्सप्रेस ऑपोजिट सनशाइन हॉस्पिटल आलेम हायवे मारगांव हातभार आसा सरकारान विचार करचो पार्टीन विचार दवरपाचो कारण हेजे फुडें विधानसभा इलेक्शन येवपाचें आसा तेन्ना सांतांद्रे मतदारसंघान दाखो मडकयकाराक टिकेटी खातीर विचार करचो ते पळय ते सरकार पक्ष जे भारतीय जनता पक्ष आसा तो कोणाचें काम कशें आसा कितें आसा कोण निवडून येवपाक शकता हेजेर खूब टायम आसा विचार करपाक पार्टी ना ते निवडून येवपाक ना अशें म्हणना निवडून येवपाक ना म्हणना म्हाजें जशें काम आसा तशें निवडणुकेक खूब बरें सारकें आसा काम पण विधानसभेक टिकेट दिवपाचो हें आसा तुमकां उदक म्हटलां ते भशेन आसा दावेदार म्हणून तुमी दावेदार अशें ना पण पार्टी विचार करतलो कारण हांव तेजेर इंडिपेंडंट विचार करूंक शकना कारण हांव इंडिपेंडंट ना हांव पक्षाक बांदलेलो आसा पक्ष म्हाजें काम पळोवनूच फुडें पक्ष आतां स्टँडर्ड आन्सर जालें हें कोणूय बसला आमकां हेंच आन्सर दिता इलेक्शना पयलीं मनांतल्यान सांगा तुमकां इच्छा आसा आमदार जावपाची कशें आसा पळय हांव आनी सिल्वेर दोगूय आमी तोय म्हाजे बरोबर काम करता आनी हांव तेजे बरोबर काम करता आमी दोगूय एकामेकाक बरोबर सपोर्ट करूनच काम करता आतां फुडलें इलेक्शन तो पर्यंत खूब टायम आसा ते पक्ष ठरयतले कशें करप ते पण आमी सद्या काम करता आसतना पक्षाचे दोगूय जाण काम करता पक्षाचें काम करता पार्टीचे दोगूय जाण काम करता आनी बरे पैकी काम करता आमच्या मतदारसंघान जे कार्यकर्ते आसा ते आमचे कडेन सामके फ्रेंडली आसा आमचो ग्रूप असो फ्रेंड कशें आमी काम करता पक्षाचें काम करतात पूण आमी आमचें रिलेशन तशें आमी इन टच आसा कार्यकर्त्या कडेन आमचो ग्रूप बरो आसा तो कसले ताका तोय बरें काम करता आनी ते शेवटी मागीर पार्टी डिसायड टायम आसता तेन्ना पार्टी डिसायड करता तेच्या पयलींचे तरी उलया जिल्हा पंचायतीक आतां सद्या स्थितीन आसा MGP आसा न्ही तांचे हांव काडून पळयताले MGPचे टोटल 3 जाण जिल्हा पंचायतीन फाटले फावटी निवडून आयिल्ले 3 काय 4 अशें आसा ओके जिल्हा पंचायतीक उत्तर गोंयांतल्यान लास्ट वेळा आज ना न्हू MGPचे खंय आसा आज ते खंय तुमचे कडेन जॉयन जाले ना हेतून MGP ना एक शायनी सांताक्रूज आसा ते काँग्रेस कॅन्डिडेट मागीर दुसरे 2 आसा एक सतीश शेटगांवकर आनी एक रंगनाथ कलसांवकर दुसरे आसता आमचे किरण खांदोलकराची मिसेस कविता खांदोलकर हे जाणा तुमी खंयच्या पक्षान आसा इंडिपेंडंट आसा बाकीचे MGPचेर येयल्ले उत्तर गोंयान ना सो म्हाजे सावथ गोवान आसा सो म्हाजे म्हणण्या प्रमाणे सावथ गोवान आसा मडकय वेळकय आसा हय सो म्हाजे प्रश्न हो आशिल्लो की MGP आनी BJPन जिल्हा पंचायतीक युती करची अशी दिसता तुमकां म्हाज्या गतान लोकसभेचे रिजल्ट पळयत जाल्यार MGP बरोबर करपाची गरज आसा जिल्हा पंचायतीकूच न्हू फुडें सुद्दां हे तेंचे युतीचें आसा ते धरल्यार चड बरें जाल्यार बऱ्याक पडटलें आचूंक जाय
तुम्ही आता परत 2 फावटी जावन तिसरे फावटी रिपीट करतले जिल्हा पंचायत? तसो पळयत जाल्यार हांव 3 वेळा आसा. 2010-15 कुमारजुंव मतदारसंघ ZP आनी 15-20 आनी आतां 25 पर्यंत थर्ड टायम जाले तुमी, सो फोर्थ टायम परत मागतले? फोर्थ टायम मागतले मागतले म्हणजे मागपाक प्रयत्न आसा. आतां पार्टी विचार करतले टिकेट, पार्टीचो विचार अजून खबर ना, पण टिकेट मागपाचे प्रयत्न आसा आनी कामूय मोठ्या प्रमाणान केल्लें आसा. ZP इज अ अपेक्षा आसा दितलो, पण ZP इज अ स्टेपिंग स्टोन फॉर MLA. दोग जाण तुमचे फाटल्या फावटी ZP ने येयल्ले आमदार जाले, उल्हास तुयेकर, दुसरो आंतन वाज. तशे खूब जाण आसा. पांडुरंग मडकयकर फर्स्ट जिल्हा पंचायत मेंबर, मागीर बाबू कवळेकर, मातानी साल्डना, रिजिनाल्ड, हे सगळे इतल्यानूच येयल्ले न्हू, जिल्हा पंचायतले येयल्ले. मायकल लोबो म्हाजो फ्रेंड, 2010 मायकल लोबो आनी जय साळंगर आमी बरोबर नॉर्थ गोवान तिगांची आमची सामकी जोडी. मायकल लोबो आनी जयेश आनी हांव सामके बरे सारके फ्रेंड. ते दोगे आमदार जावन मंत्री जाले. सो ZP फुडें फुडें तूं म्हटलें फुडें कितें, ते दोगी आमदार मंत्री जाले. तुमी पळय कशें आसता फुडें. ओके. ZPच्या टिकेटी खातीरूय अशीच हें आसता पक्षां मदीं, म्हणजे पक्ष विदीन पक्ष डायन आसता की म्हाका जाय म्हणून, काय ते एक ZP इज जस्ट अ डेकोरेटीव पोस्ट, आमकां नाका ते टायप ना. जिल्हा पंचायतीक पार्टी तसोच विचार करता की स्वताचे हेर कितें तरी आसपाक जाय. पार्टीन आमी पयलीं म्हणटाले जे पार्टीचे जे निश्ठावंत कार्यकर्ते आसा, पार्टी थरयता थंय निवडून येता, अशे खुबशे आमदारी निवडून येयला, पूण तरी सुद्दां काम त्या व्यक्तीचे कॅन्डिडेट जो म्हणून जेका हे करतले तेजे पर्सनल काम थोडें आसपाक जाय. आनी असो विचार करूनच किंवा तेजे फाटल्यान आमदार कोण आसा, आमदार त्या मतदारसंघाचो आमदार किंवा प्रभारी आसा, हेंचें लक्ष त्या कॅन्डिडेटाचेर आसता. बाबा एका कितको सपोर्ट केलो, कितको जाय पडटलो सपोर्ट एका, हेजी पर्सनल वोट कितके आसूं शकता, हो विचार करता पक्ष. आनी तेका लागूनच हांव सुद्दां जिल्हा पंचायत मेंबरांक सगळ्यांक परत परत सांगता, बाबा तुमकां परत तिकेट मेळपाक त्या प्रमाणे तुमी ZP म्हणून तुमकां तिकेट निवडून हाडले, आतां फुडें तिकेट परत मेळपाक तें तुमी दाखोवपाची गरज आसा पक्षाक. काम करा म्हणून काम कराय. फक्त जिल्हा पंचायत फंड्स मेळटा तितके पुरतेच ना, जाल्यार लोकांच्या संपर्कान आसपाक जाय, लोकां मदीं सदांच आसपाक जाय. तुमचे एक नॉर्थ गोवान एक काम उरलां, एक हायकोर्टान ऑर्डर केल्ली की दोनी ZPनी डिस्ट्रिक्ट प्लॅनिंग, डिस्ट्रिक्ट मॅनेजमेंट समथींग DPC करचें म्हणून. डिस्ट्रिक्ट प्लॅनिंग आनी फुडें कितें तरी आसा तेजें. आनी सावथ गोवान तांणी एक सुमार 300 कोटीचे प्रोजेक्ट तयार केल्ले आसा, जितून वेगवेगळ्या पंचायतींनी कामां, जिल्हा पंचायतीची कामां घातिल्ली. पूण नॉर्थ गोवा आसा पळय, आनी तेणें करूच ना तो रिपोर्ट. ना तो करुना म्हणजे कितें आसा, आमी तेगेर 2-3 मिटिंग्यो बी जाल्या आमच्यो, आनी एक प्लॅनिंग ते आमचो जिपाडन असलो म्हाका याद ना आमचो, तो आमकां सदांच तेगेर मार्गदर्शन करतालो. आतां लेख आमचे खंय ते लेखा संजना एकाउंट्सान आसा, तुमी कित्याक करना ते सांगा. ना आमी केल्ले ते, आनी ते खरें म्हणल्यार तुमी म्हणटा तशें ते करपाची गरज आसा. त्या प्लॅनिंगा प्रमाणे वचत न्हू जाल्यार खुबशे आनीक फुडें पावूंक शकता. 300 कोटीचे प्रोजेक्ट आसा जे तुमी घेवपाक शकता, म्हणजे सावथान 300, आय डोंट नो, तुमचे चड आसूं शकता केल्ले, तुमी घेवना. आमी घेवना. सो फेलियर तुमचे बॉडीचे अशें दिसना तुमकां? फेलियर अशें म्हणल्यार टायम असो म्हूण आमी 2-3 मिटींग घेवन अशें ठरयल्लें बी, पूण ते फुडें व्हरपाक पावना. म्हणून एक चेअरपर्सन तो सारको आसचो अशें दिसना तुमकां? पयले कशें जाता पळय सांग, आयज सुद्दां ते आमचे कडेन फंड्स खूब आसलोच, आनी ते हेतूंतल्यान सगळे आमी तेतून बिजी उरले, आनीकय परत कामां करपा जाय आसलें. चेअरमॅन अशें बी म्हणून न्हू ते, पूण टायम दिवंक जाय आसलो तुमी म्हणटा तशें. आतां फुडल्या इलेक्शनाक तुमी वतले तेन्ना प्रॉमीस कितें करतले ZPचे? आतां ZPचे इलेक्शन फुडें प्रॉमीस म्हणल्यार जी आमी कामां केलां ते आतां आमी जशे नवे प्रोजेक्ट जशे करपाक सोदता, तशे मतदारसंघातले आमकां रिक्वायरमेंट जशे आसता तशे आमी तेगेर विचार करपाक लागून आमी प्रॉमीस करतले. जी कामां आतां कोणें म्हाज्या मतदारसंघान एक 10 फायली हांव स्वताहून म्हाजो एक स्वभाव आसा, ज्या कडेन एक काम घेतलें आनी थंय जर दुसरे कामाची गरज आसा अशी दिसता जाल्यार ती स्वताहून सजेस्ट करता आनी ती तांकां सांगता बाबा हेंय करया अशें म्हणून. तशें आमी खुबशीं कामां
आसा आनी आतां आमी इलेक्शनाक वयता आसतना तो मॅनिफेस्टो सुद्दां तयार करतले. हांव आतां म्हाजो बुकलेट प्रसिद्ध करपाचो तुमचो आसा स्वताचो म्हणजे म्हाज्या तुमकां अजून मतदार तिकेट दिवना सो तुमी मॅनिफेस्टो करूं शकना. ना पूण म्हाज्या मनान आसा न्हू कितें कितें हांव फुडें कामां करूंक शकता. तुमी आतां जशें म्हटलें डेवलपमेंटाचें तें म्हाज्या मनान आसा. अमूक अमूक कामां आतां हांव फुडें घेवपाक जाय. हांव तुमकां म्हटलें पेटी तबला आनी खुर्च्यो दिले हेचेर लोक समाधान आसले पूण आज तेजे पलीकडे वयता. तशेंच 5 वर्सांक जी कामां केला तेजे पेक्षा आनीक कितें करपाक जाय हेंय आमच्या मतीन आसा आतां आनी तें घेवनूच फुडें वचपाक जाय आमकां. पूण तुमी मॅनिफेस्टो केलो जाल्यार तुमकां मागीर पार्टीक दिवचो पडटलो तो हो मॅनिफेस्टो म्हाका ते तिकेट दिया म्हणून. तें दाखोवपाक जाता. तें दाखोवपाक जाता आनी विचारी सांगपाक जाता की बाबा आपल्याक तिकेट दिया म्हणून. तिकेट दिया तिकेटीक मागप हें करते वचपाक जाय की तुका स्वताचो कॉन्फिडन्स पार्टीक कळपाक जाय तुका कितको कॉन्फिडन्स आहा अशें कळपाक नाका. म्हणूनच हांव लोकांक सांगता बाकीच्या मेंबरांक की काम करा. तुमी काम करता पार्टीक दिसपाक जाय. म्हाजो विचार कितें आसता पार्टीक कळपाक जाय फुडें जें कितें करूंक शकता म्हण कामां. जिल्हा पंचायती विशयी जिल्हा क्लियर करा काय असेंब्ली विशयी तशें म्हणशी न्हू म्हाज्या मतदारसंघान हांवें RDAचेर एक बरे सारकें एक देवस्थानाचें मोडीक घर आसलें आनी तेतून पुजारी रावतालो तो सामकोच बरे वेवस्थीत रावनासलो आनी सहज त्या देवळाचें काम चालू आसतना मंडपाचें ती देवस्थान समितीन म्हाका तें घर दाखयलें आनी म्हाजो मित्र JS साळगांवकर तेन्ना RDA मिनिस्टर. हांवें सहज फोनाचेरूच म्हटलें. दुसरे दिसा JS साळगांवकरान जेई धाडलो सायट इन्स्पेक्शन केलें सगळें केलें. 1-1.5 म्हयन्या भितर तेजें टेंडर जालो आनी तें आज ते देवस्थानाचे सगळे सामनांक स्टोर रूम अशे हितून आसा आनी एका सायडीक तो पुजारी रावता. आतां तें घर पळोवपाक सादारण 34 लाख रुपयांचें घर तें आनी तेच्या सरावंडींग जें काम केलां हांवें तें 6-7 लाखांचें कंपावंड बांदून दिवन पेवर्स घालून आनी बरो तेका शेताचो व्यू कुंडय इंडस्ट्रियल इस्टेटीचो व्यू मेळटा अशें RDAचेर बांदलेलें. तशें गोल्डन जुबली फंड्स पंच मेंबर डिस्ट्रिब्यूट करताले फंड्स. हांवें तांकां सगळ्या मेंबरांक सांगलें एक फंड्स आसा तो बरे कामांक एकेच कडेन वापरया. तशें कांय ना म्हणल्यार 29 लाख रुपयांची सातेरी देवस्थान नेवरा बरे पैकी तळी बांदला आनी ती एंटीक तळी सामकी पयलींची ती खूब बरे पैकी बांदून ती बरी हें केल्ली आसा. अशें बाकीच्याय फंड्सांतल्यान आमी करूंक शकता कामां करूंक शकता. हांव आतां ओके सॉरी तुमी कितें सांगा. हांव आतां आनीक आतां आमचें एक प्रपोजल बरो व्हडलो आसा करमळीचो ट्रायबल डिपार्टमेंटांतल्यान स्मशान बी बांदपाचो. थंय म्हाका से आसा आनी तो टेंडर जावपाचो आसा जाला सो दिसता म्हाका पूण फॉलोअप केला. ही खुबशीं कामां रोडाची आनी कितें कितें ती सगळीं आमी बाकीची फॉलोअप करतात. जिल्हा पंचायतीत सेमी फायनल फॉर असेंब्ली अशें दिसता तुमकां? लोकांचो मूड कळटा जिल्हा पंचायती इलेक्शन? सरकारान जे तरेन डेव्हलपमेंट केलां आनी सरकाराचें जें काम आसा तें काम पळयत जाल्यार आमकां फुडें असेंब्लीक वचपाक खूब सोंपें आसा. पण जिल्हा पंचायतीन जो पंचायतीक सुद्दां जातलो म्हणटा असेंब्लीन. कशें आसता ZP जालो उपरांत एक तेजो मतदारसंघाचेर एक प्रभाव आसता. तेच्या प्रभावाचेर फुडले असेंब्ली कॅन्डिडेट जो आसतलो ताका सहज फायदो जावंक शकता. Lectures, hangouts, late night reels, मस्ती वाले ये अपने wheels. पहले प्यार की पहली ride, slowly slowly matching vibe. Activa, 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 first love बोले तो Activa. आओ करे try एक नया path, click your first, make your mark. New friendship का पुराना यार, let's go cruising in a new avatar. La 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 la, smart key and smart away. Go freewheeling and fly away. Activa, Activa, Activa. First ride bole to Activa. Life ko do new start. Make a move in the world, cool and smart. Har safar ka happy part. Activa, Activa, Activa. Activa, Activa. Scooter bole to Activa. Scooter manje Activa. Scooter nu kehte Activa. Scooter ekle Activa. Scooter andre Activa. Scooter
सो सेमी फायनल म्हणू शकता म्हणू शकता. ओके. तुम्ही आणि म्हाका आता दिसता आयिल्ले जातले तुम्ही आयिल्ले आसा म्हणून एक मातसो आय एम टेकिंग दॅट लिबर्टी ट्रायबल विशयाचेर लास्टूच क्वेश्चन चड तेजेर वेगळीच इंटरव्यू जावपाक शकता. सद्या पळयलें की ट्रायबल लिडर्स जे तुमचे आसा पळय न्ही रमेश तवडकर आनी गोविंद गावडे प्रामुख्यान आसा, गणेश गांवकर सद्या सभापती, तांच्या एकामेकां मदीं बरें ना एवरी टायम. सो ताका लागून पक्षाक किंवा जो ट्रायबल कॉम्युनिटी आसा पळय ती डिवायड जातली अशी दिसना तुमकां? कशें आसा शेवटी आमी आमचो ट्रायबल हें आसा पळय म्हणजे आदिवासी समाज आसा हो पयलो सुरवातीक महाराष्ट्रवादी MGPचे लोक सगळे MGP फाटल्यान आसा पळय. काळांतरान आमचे लोक खुबशे लोक BJP फाटल्यान गेले आनी BJP बरोबरूच आसा. नाजाल्यार तुमी पळय काणकोण केपें सांगे सारकें अशें खुबश्या मतदारसंघात जे आमचे आदिवासी लोक आसा ते भारतीय जनता फाटल्यान आसा. आतां जे तुमी जशें म्हणटा पळय त्या मनान म्हाका दिसना आदिवासीचे खुबशे प्रश्न ह्या सरकारान हे केल्ले आसा. आनी 2003 जेन्ना ST स्टेटस मेळ्ळो मनोहर पर्रीकाराचे हेतल्यान खुबशी आमकां एक चालना मेळ्ळी आमच्या भुरग्यांक एज्युकेशन हितून म्हणजे जॉबाचे हितल्यान खुबशे हे मेळ्ळा. आनी ते उपकार आमचे लोक सदांच आसा पळय आदिवासी म्हणटा ते केन्ना अशे उपकार विसरना. आज तुमी तेंच्या दोगां भितरलो हे केलो तो एक्चुली वाडोवंक जायनासलो पण मिटपाक जाय आसलो. आनी हांव तरी आदिवासी समाजाक हितून आमचे ST समाजान खूब वर्सां काम करता. म्हाज्या दोगांयनी बरें रिलेशन आसा आनी हांवें ते खूब फावट मिटोवपाचे प्रयत्नय केल्ले दोगांचे मदीं. अजुनूय म्हाजी अपेक्षा आसा दोगांनी एकठांय रावप. चुकता कोणसो दिसता तुमकां? एक कळपना ना तशें हांव तेच तुका सांगपाक शकना पण कशें आसा दोगूय एकठांय रावल्यार आनीक चड एकट आनी बरी आमची संघटीत 27 दोगे एकठांय येतले म्हणून म्हाका दिसता येवंक जाय. दोगांनी येवपाक जाय. हे दोग जाण एकठांय रावले जाल्यार आमकां आनीक 2 हाडपाकय कांय ना. आतां गेले फावट तुमकां सांगता तुमी म्हटलें आतां की पक्षान भारतीय जनता पार्टीन 4-5 टिकेटी दिल्यो गेली फावटी. इतर पक्षान दिवं ना विचार करूं ना. पक्षान दिले तितले एक कॅन्डिडेट पडलो जाल्यार 3 कॅन्डिडेट येयले दुसरे चवथ्याक सपोर्ट केला चवथो येयलो ते कोणी केले भारतीय जनता पार्टीन केले. आंतोन वाजाक सपोर्ट केलो तो आंतोन वाजाक सपोर्ट केलो. हातून आसा वाज अजुनूय बरोबर हे सगळे बरोबर आसा पक्षा कडेन. हो पक्षान दुसऱ्या पक्षान केन्ना विचार करूं ना. भारतीय जनता पक्षान विचार केला. भारतीय जनता पक्ष अजुनूय आमच्या समाजाक आपल्या कडेन दवरपाक लागून खुबशे प्रयत्न करता. हेतून कांय वायट गोश्टींनी कोणी कितें अपप्रचार करता कितें आमच्या एका सायडीक काडपाचे प्रयत्न करता आसतले इतर पक्ष पूण भारतीय जनता पक्ष आमच्या समाजाक लागून सदांच कितें कितें करीत आसता. तवडकर आनी गोविंद गावडे एकठांय येवपाक शकता 27 येवंक शकता तरी आनी तेंचे तशें इतके हे ना. कांय गोश्टी सगळ्यांनी आपापले प्रयत्न करून आपापले सांबाळूंक जाय आसलें आपलें मातशें हें म्हाका दिसता की इतके लायनी भायर वचूंक जायना. लायन ती सांबाळपाक जाय. आमी फाटले पिडीक जर तयार करतले जाल्यार सदांच म्हणटा न्हू फुडली हें बरें आसपाक जाय. फाटलें मागीर हें जाता हेजो तूं म्हणटा तशें एक मरगळ आसता पण समाजाचे आमचे लिडर तशे बाकीचे आमदार हे तरी दोगूय जाण जाले बाकीचे लोक सगळे आसा ते एके कडेन आसा आमचे एकी कडेन आसा. आनी सद्या देव बरें करूं तुमी वेळ दिलो म्हणून. आनी जिल्हा पंचायतीच्या निवडणुकीचे वेध लागले बरोबर केन्ना 13 डिसेंबर आनी 13 नोव्हेंबराक कोड ऑफ कंडक्ट लागपाची शक्यता आसा. 13 नोव्हेंबराक. सो जी तुमची कामां आसा ती बेगींतल्या बेगीन करून काडची पडटली तुमकां. ती चालू आसा आमचे. म्हयनोय उरुना तुमकां. ना 1 म्हयनो उरुना कमी उरला. आयली फटाफट सँक्शन करून जातल्यो. कामां सुरू जाल्ली देखील हय. आनी जो पर्यंत नोटिफिकेशन येना तो पर्यंत आमकां टेंडर करपाकय हें आसा. सो जे टेंडर काडलेलो टेंडर वर्क ऑर्डर दिवपाक जाय तेजे पयलू कोड ऑफ कंडक्ट लागचे पयलू कामां स्टार्ट जावपाक जाय. ओके. ते आमी प्रयत्न करतले. आतां फाल्यां सोमार मंगळार आमी वर्क ऑर्डर सगळे दिवपाचे आसा. 64 टेंडर जाल्ले आसा ते सगळे आमी 2-3 दिसां भितर वर्क ऑर्डर दितल्यो. 64 लास्ट जाल्ली आसा ते वर्क ऑर्डर दिवपाचे उरला. परत आतां काल पयर जाल्यार तेजी जावपाची आसा 8 दीस जाले तेजे जातली कामां. सो कामां आनी तो प्रत्येकाक मेंबराक फायदो जातलो.
जी कितें उरलां ती एका म्हयन्यान रोखडी जानेवारीन परत कामां करपाक जाता. ओके, देव बरें करूं. Thank तुम्ही you. वेळ दिलो म्हणून आणि तुमकांय फर्स्ट thank टाइम you. तुम्ही आमच्या स्टुडिओन आयल्या ताकाय लागून देव बरें करूं. थँक्यू. हे आशिल्ले दाकू मडकयकर, जिल्हा पंचायत अध्यक्ष नॉर्थ गोवा. ते म्हणटा की जिल्हा पंचायतीच्यो निवडणुको लायटली घेवं नाका, कारण तातूंत फंड्सूय बरे येता आणि आमदार जर जावचे आसत जाल्यार ते सॉर्ट ऑफ स्टेपींग स्टोन. कारण खुबशे जाण जे सद्या आमदार आसा मंत्री जावन गेले ते पयलीं जिल्हा पंचायतीन आशिल्ले. ते म्हणटा भाजपा आनी मोगू पक्ष एकठांय येवन निवडणूक लडपाक जाय. आनी शेवटी आदिवासी समाजा विशीं ते म्हणटा की रमेश तवडकर आनी गोविंद गावडे एकठांय आयले जाल्यार आनी बरें जातलें. तुमी पळयतात गोवा न्यूज अप, युअर फेवरेट चॅनल. कीप वॉचिंग.